हालेलुया अर्घां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आयज जे दिसा वांजेल असे उतर मार्काचो वांजेल 10 अध्याय 17 ते 20 आनी 7 वाक्या मार्क चॅप्टर 10 वर्स 17 to 27। जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताच्या सरसीन धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरसीन दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव। उपदेश खंयचे तुजो नाय, जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी। तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळना आयला। तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार एक काम मात्र बाकी आसा, वच तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी। सरकार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये आनी तुजो पाटलाव आनी म्हजो पाटलाव कर। हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें। तो बळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिकोंक कितले कश्ट मारतले। ताची उतरां आयकून शिस्तटक जालें, पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राजांत रिकोंक कितले कश्ट एक खरेंपणी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जाय तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितल्या ससारायन रिकोवचो ना। हें आयकून ते आनीक चड अजाप जाले आनी जशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेका ते म्हणाले। तवळ जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय, देवाक सर संगती साध्य। आज देवाचें उतर एका ग्रेस्त तरणाट्याचें एक दृश्टांत। ग्रेस्त तरणाटो आयिल्लो, ताका एक वर्थ देवान अवकाश दिलो, देवाच्या सांगता जियोंक, देवा सांगता रावोंक, देवाचें मिसांव करूंक, सुमयाचो पाटलाव करूंक वर्थ एक अवकाश ताणें दिलो। पूण त्या मनशान होगडायलो, खाली एकच कारण ताचें तें आसलें ग्रेस्त गायक, ताचें तें यथेश्ट आस्त बदीक आसलें। आनी जेजू आज सांगता तेंत, ह्या संवसारांत तुमी आस्त बदीक जमोवन दवरतात, धन दिर्वें जमोवन दवरतात, ते सगळें ताका कलम म्हणटा, कीड येता, खाता आनी सगळें नाश करता, तें खंयचेंच उरचें ना। ग्रेस्त गाय कित्याक? देवान दिल्या शिवाय कोणाकी ग्रेस्त गाय मेळना। ग्रेस्त गाय कांय चड पाडाची न्ही, ते पाड न्ही ग्रेस्त गाय मेळची देवान। देवान ग्रेस्त गाय दिता, कित्याक? देवाचें उतर सांगता, तुमी वाचता जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता तें उतर चॅप्टर 3 वर्सेस 3:27 जुवांव तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाकी कितेंच मेळना, देवान दिल्ले करीत कोणाकी कितेंच मेळना। हर एक ग्रेस्त गाय संवसारान दिवची देवान, आस्त बदीक दिवचें देवान, कांय पाड न्ही, हर एक बारी बरें। तूं ह्या संवसारान ग्रेस्त जावन आसल्यार, आस्त बदीक आसलो जाल्यार खंडी जावन आज ह्या संवसारांत ग्रेस्त जाय जे क्रिस्तांवांनी जाय जाल्लें, पूण क्रिस्तांव सोडून दुसरे सगळे ग्रेस्त जाल्यात। आज क्रिस्तांवां खातीर मागच्या मोगाच्या भवानी भयणी, क्रिस्तांवांनी व्हडले व्हडले बिजनसमॅन जायचे, व्हडले कितें आज अंबानी आसा, कितें आज आनी थोडे व्हडले ग्रेस्त गायन आसात, अदानी आनी पुरो आसात, तांच्या स्थानार आज क्रिस्तांवांनी आसा जे आसले। कांय पाड न्ही ग्रेस्त गाय, पूण ती ग्रेस्त गाय कित्या खातीर वापरताय थंय आसा पॉयंट। जर तुजी ग्रेस्त गाय तुका व्हडपणा खातीर वापरताय, नांव सोडच्या खातीर वापरताय, व्हडलें तूं संभ्रम आचरण करताय, तें देवाक विरोध, तें देवाक विरोध। तुजी ग्रेस्त गाय आसली कोणाक? दुबळ्या धाकट्यांक मुखार हाडूंक, एज्युकेशन नासलेल्यांक एज्युकेशन दिवंक, गरीब आसलेल्यांक कंठवाण दिवंक, आनी प्रत्येक जाण बुके नासलेल्यांक इल्लें पोटाक तें दिवंक, बिडार नासलेल्यांक बिडार दिवंक। आनी ह्या संगती खातीर तुका दिल्यात ग्रेस्त गाय। जर तूं आज ताका खातीर उपयोग करनासतना तुज्या तूं व्हडपणाकार उपयोग करताय जाल्यार ह्या ग्रेस्त तरणाट्या बरी तूं जालोय न्हय। तुजी ग्रेस्त गाय सगळे विभाड जातली म्हणटा सरेस्पर देव।
आज म्हाका एक देवाचें उतर मेळ्ळेलें आसा. Jeremiah 17:3 अशें आमी सांगता. Jeremiah 17:3 देवाचें उतर आज आमकां ह्या रितीर आयकूंक मेळटा. आनी थंय म्हणटा देवाचें उतर, पळया, उक्त्या गांवांतलो म्हजो पर्वत, तुजी संपत्ती, तुजी दिरबी, तुजे सगळ्या प्रदेशांत ऊंच पुजा आसतना तुवें केल्ली पातकाक लागून तुवें केल्ली लूट सगळी हांव दुसऱ्यांची लूट जायशी करतलो. जर तुजी ग्रेस्तकाय तूं बऱ्याक उपयोग करनाय, जर तुवें देवान दिल्ली तुका दुडू तूं बऱ्याक उपयोग करनाय, जर तुका दिल्ल्या त्या ग्रेस्तकायेन संवसारांत तुका बरें इश्ट म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करचें जावंक पुरो, देवाच्या उतराची समजणी आसले जावंक पुरो, तांचे सांगातात जिवंक तुवें शिकचें आनी तांच्या कितें पुरा मिसांव करता तांकां तुवें कुमक केल्यार खंडीत तुजी ग्रेस्तकाय आशिर्वादी जावन 14 आनी 14 हजार वांट्यांनी ती वृद्धी जातली, व्हड जातली. सोडून तुजें थंय कितें उणेंपण जावचें ना. ग्राम समजून काणगे देवाचें उतर आज आनी फाल्यांचो 31 दीस आसा. पूर्व बुधवारा आमी पास्कांचो काळ आरंभ करते, म्हळ्यार प्राजीत काळ आरंभ करते आसा. सेंजसो बुधवार आमच्या माथ्यार सेंस घालून आमी उपास परगट करते आसा. आनी सगळे मुखल्या दिसांनी सगळे एक 40 दीस आमकां उपासाचे, मागीर थोडे आयतार लागीं म्हणटा 40 दिसांनी 6 दीस 40 दिसांनी 8 दीस मुसर आमी ह्या प्राजिताच्या काळार आसा, प्राजिताच्या काळा वेती आसा. तर आज ह्यो संगती आज आमकां सांगता सिराकाच्या ग्रंथांत आज आमकां वाचूंक मेळटा. पयले वाचप जर आमी वाचता जाल्यार 17वो अध्याय वाक्य 20 तान 20 आनी 4 वाक्या खंय सांगता, तांचें खोटेपण तांच्या मुखले लिपोवंक जायना. आमचें खोटेपण आमच्या पाताक देवा मुखार लिपोवंक जायना. देवाक तें सगळें स्कॅन करून दवरलें बरी. कशें एक स्कॅन करतना तुज्या कुडी भितर आसली पिडा काले म्हणून कळटा गे, तशें तुज्या जिवितांत असल्या हर एक पाताक देवाक कळीत आसा. हर एक आमी कितें करता तें देवाक कळीत आसा. सगळीं तांची पातकां सर्वेस्पार मुखार आसात, तांचें खोटेपण म्हजे मुखार आसा. पूण एका मनशाचें दान धर्म ताका मरेच्या मुदये बरी करता. परजळ अशें करच्या तुजें दान धर्म, तुवें केल्लें बरें काम, तुवें केल्ली बरी सेवा, तुका तुज्या हाताक एक परजळतेली मुदी आसले बरी, तुक आसले बरी देवा मुखार म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. मनशाचे सुगून दोळ्यांचे पुतले बरी, दोळ्यांचे पुतले बरी. जेजू पळया, जेजू क्लियर सांगता. पळया आमी मागतले जायते आमच्या भारत राष्ट्रांत हांगा पुरा क्रिस्तांवांचेर दोगदोनी जावंची आसली मार्च येतावन म्हणून जायते आमकां परगट जाल्ले आमी आयकूंक मेळटले आमकां. पूण जेजून सगळें तें पयस केलें. कित्याक हर एक क्रिस्ताक पाती येतलो मनीस जेजूच्या दोळ्यांची पुतली म्हूण सांगता. दोळ्यांच्या पुतले कोणी आपडल्यार कोणी वगैरे रावना, कोणी वगैरे रावना. देखून जेन्ना सावल पवित्र सभेक दग दितालो, जेन्ना तांणी पुरो ऑर्डर पेपरांक आण घेवन तो वयता आसतना जेजून ताका शेवटिलो, धरणीक शेवटिलो आनी जेजून एक उतार सांगलें, सावल सावल तूं कित्याक म्हाका दग दिताय. त्या लोकांनी सावल न्हू केदाळात जेजूक दग दिना, ताणें दग दिलें ताच्या भुरग्यांक, ताच्या लोकांक. कोण जेजूचेर पातयेनी दवरता, जेजूची सुवार्थ परगट करता तांकां तो दग दितालो. पूण जेजू कालें सांगता, सावला सावला तूं कित्याक म्हाका दग दिताय. तर हर एक आमी कितेंय पवित्र सभे विरोध जावं दी, जेजून परगट करचें उतार कोणी आसा जाल्यार तांचे विरोध आमी कितेंय करता जाल्यार आमी जेजू विरोध करता. देखून आमचे आस्त बदी कितें आसा, आमकां दिल्लें देवान कितें पुरा बरेंपण आसा तें लोकांच्या बरेंपणाक उपयोग करया. ते दाळातूं जायती धन दिरवें सर्गींच्या राजांत ती जोडून दवरतले. तुजें एक बँक अकावंट सर्गींच्या राजांत तूं उक्तें करतलो आनी त्या सर्गींच्या राजांत एक एक तुवें केल्लें बरेंपण, एक एक केल्लें तुवें दान धर्म, एक एक केल्लें तें दुबळ्या धाकट्यांची घुमोक सगळें तें ऍड जातलें आनी सर्गींच्या राजांत तुजें अकावंट व्हड जातलें. संवसारांत ते तुजे अकावंट व्हड जातले. देव बिलकुल दुबळीकायेंत राव म्हणून खंय सांगलें ना. खंडीत जावन आमकां ग्रेस्त गाय दिता, सगळें तें देवा तावन येता. पूण देवाक आमी फाटीं दिवंक आसा आनी देवाची सेवा करूंक आसा. देवाची सेवा करचें म्हळ्यार दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचें, दुखेस्त आसतल्यांक बुजवण दिवचें,
पांघरूंक नासलेल्यांक पांघरूंक दिवचें, भुकेल्ल्यांक आपलें जेवण दिवचें, एज्युकेशन नासलेल्यांक एज्युकेशन दिवचें इल्लेशें, घरदार नासलेल्यांक एक बिडार रावोंक दिवचें. हेंत व्हडलें काम जावन आसा, तेंत आमी करूंक आज देव म्हाका आनी तुका आपणे दिता. ह्या प्रत्येक जावन करिज्माक आमी पांय दवरच्या फुडें एक निर्धार घेया. सगळे 40 दीस करचे आमचे मागणें जावं दी, उपास जावं दी, सगळें ताचें तावन बरीं कामां करूंक प्रयत्न करया. आनी देवाची जायतीं आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी जोन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोव दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले येशू तुजें सांगता, स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फाळ कशें जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माया मा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.